मांडवी पुलाचे तिसरे पुलाचे काम चालू आसा. थंयसर पायल्स उबरप जाले. सादारण पर्वरी सायडीचें काम खांब्याचें जालां. त्या बाजूचें काम सुरू जालां नव्यान. आनी हांगा वयलें जें कास्टिंग आसा तेजे स्ट्रक्चर्साचें काम हांगा धारगळी सुरू आसा. ताणें नव्यान केलां. ताणें एक स्पॅन तयार जालो हें म्हाका कळ्ळेलें. त्यामुळे पळोवपाक आयिल्लो कशा प्रकारे काम चल्लां तें. काम बरें सिस्टमॅटीक चल्लां. समाधान दिसली. सादारणपणे मे म्हयन्यांत आसात फुडल्या 1-2 म्हयन्यान हे स्ट्रक्चर्स ट्रान्सफर जावपाक लागतले आनी दर आठवड्याक ट्रान्सफर काम चालू आसतलें. ट्रान्सफर जाता जाता तशें मांडप चालू जातलें. वर्षभरा भितर पूल एक अजून सादारणपणे म्हज्या अंदाजान 13-14 म्हयने पूर्ण जावपाक जातले. 13-14 म्हयने लागतले. 14-15 म्हयन्या पर्यंत वचूं शकता. स्पीड बरी आसा. बऱ्यापैकी स्पीड आसा. थोडें NGTत अडकल्यामुळे पुलाचें काम काही काळ रेंगाळ्ळें. नाजाल्यार ते निश्चित लार्सन अँड ट्युब्रो इज नोन फॉर प्रॉम्प्ट वर्क आणि टायमली वर्क, क्वॉलिटी वर्क. NGTत घुसपाल्यामुळेच तांकां थोडो उशीर जाता. पूण आतां सगळें क्लियर कोर्टान केल्यामुळे आतां तिसरो पूल सुरू करपाक आतां कांय हरकत ना. आनी सगळ्या तरेन